जाणवायच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळें गुपचूप आसतना आनी रात धांवन धांवन मोदयांनीर पावलोली तेन्ना तुजो सोर पदवीदार सोबत सर्वेस्परा सोर्गींच्या तुज्या रियाल सिंहासनांतावन देंवन आयलो. निसंतनाक पावचो आसलो त्या देसांत एक झुजार धारून झुजारी कसो तो देंवन आयलो. एके पाजलोले तरवारी भाशेन बदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन तो उबो रावलो आनी सगळी प्रितूम ताणें मोडणान भरली. ताचो हात मळबाक तेंकलोलो तरी प्रितुमीचेर तो फिरतालो. तुज्या भुरग्यांक सोर वायटांतली निबारूंक तुज्यो आज्ञा सांबाळटले सृश्टीचें रूप आनीक एकदां तुवें नवें केलें. एक कूप पेरण्याचेर सावळी घालताले. उदकांतली सुकी जमणी दिश्टी पडली. तांबड्या दोरयांतल्यान उडसुणी मेकळे वाट जाली. भिरांकूळ लारां मारतालीं थंय हिरवें मैदान दिश्टी पडलें. ही तुजी कौतीक विस्मितां पळोवन तुज्या हाताचे आसऱ्या खाल आख्खें राष्ट्र उतरून गेलें. चोरोव खातोल्या घोड्या पोरी ती दिसताली. मेंढरा भाशेन ती खुशालकायेन उडयो मारताली आनी सर्वेस्परा तुजी आपल्या सोडवणदाराची वाखाणी गायताली. देवाचे उठणे, देवाचे वूड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. म्हणया सर्वेस्परान केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. सर्वेस्पराक तुमी गितां गायात. किन्नोरांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदात. ती काळजां संतोश बरी जावन. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. आख्रेक देशांतल्या सगळ्या मालगोड्या पुतांक ताणें मारून उडयले. ताचे सुफोळ्याचे सगळे प्रथम फळांचो नाश केलो. तेन्ना रुपया भांगारा सयत इस्रायलाक ताणें भायर काडलो. ताच्या कुळांतलो एकलो पुर्यान एकलो पूण फाटीं उरलो ना. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. अब्राहामाक आपल्या चाकराक आपलें पवित्र उतर दिलें. तें ताणें मनांत हाडलें आनी संतोशान आपल्या पोरशेक ताणें भायर काडली. आपणें विंचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उल्हासा मदें ताणें फुडें व्हेली. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओचुऱ्या विस्मितांचो उगडास दवरात. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्पराक सोय. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां एक वोपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा नासली आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करूंक म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निबार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव घातली. आनी सोम्या जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय दवरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्यांक
आपल्या विंचलोल्या न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. ओय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटोसो तुमकां दिसता? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल, तो तुमकां बेगीनच निवारतलो. नियाळाक आदार देवाच्यान करूंक जायना तसलें कांयच ना हें आमी सगळीं जाणाव. पूण तरी आसतना कसलीय एक असंभव इम्पॉसिबल वस्त देवा लागीं आमी मागता तेन्ना देव दिनासतना रावचोच ना. जायते घडयेक त्या रुपान ती वस्त आमकां मेळना, पूण अदीक बरी आनी आमी रावना त्या रुपान देव आमकां फावो करता. आमची मागणी सदांच नम्रतायेन सर्गीच्या बापाक जावंक जाय. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका अशें म्हणून आमची मागणी आमी उबारता. पूण घडये आमची मागणी करता तेन्ना आमी फकत आमच्याच गरजांक मागता, आडसायेन, आपल्यापणान आनी संवसाराचे आशेन भरून मागता. वो म्हाका जाय तेन्नाच वो गरज पडटा तेन्ना आमी देवाक सोदता, न्हय देवाचेर पातयोन. आयच्या वाचपांत त्या नितीदाराक एकदम वायट देव बिरांत नासलोलो आनी मनशाची बिडा नासलोलो दाखयला. पूण तो ते विधवे बायलेक न्याय करून दिता, फकत ती ताका परत परत चोतायता म्हणून. म्हजेर आकांत येता तेन्नाच न्हय, पूण दुसऱ्यांची गरज मागणी थांबनासतना बापाक उबारूंक हांवें पाटी रावंक जायना. बगर एके वाटेन देवाची खोशी कितें ती समजूंक गरज. कसलेय परिस्थितीन देव आमकां सांडिना हे भावार्थाचें आस्वासन आमकां आसूंक गरज. मागणें आमचो भावार्थ अखंड करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.